स्टेट इम्युनायझेशन ऑफिसर. स्टेट फॅमिली वेलफेअर ब्युरो ऑफ DHS गोवा हे येता त्या आयताराक दॅट इज 3 मार्च 2024 तारखेक इंटेन्सिफायड पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन कार्यक्रम घडोवन हाडटले. ह्या दिसा पोलिओचो डोस सगळे अंडर 5 जी भुरगीं आसतात तांकां सगळ्यांक आमी दितले. 2 ड्रॉप्स आमी सगळे भुरग्यांक दितले. जे पण त्या दिसा बॉर्न जाल्यात प्रिवियस डे असो सगळ्यांक दितले. आमच्या गोंयांक 660 बुथ्स बी आमी अरेंज केल्या आनी त्या सगळ्या बुथाचेर हो डोस दितलो जातलो. ह्या बूथ 491 बुथ्स आर फिक्स्ड म्हटल्यार आमच्या सब हेल्थ सेंटर्स किंवा स्कुलां आसात, प्रायमरी स्कुल्स आसात थिंसर अशें ह्या सगळ्यांनी आसतले. आनी तातूंत भितर 107 हे मोबायल बुथ्स आसतले वेरीन आमचे व्हेहिकल आमचे हेल्थ कॅअर वर्कर्स आनी वॅक्सीन घेवन जे जाग्यार हीं भुरगीं आसात थंयसर वचून तांकां थंयसर दितले. आनी त्याचे बरोबरच 62 हे ट्रान्झीट बूथ आसात. 1985 ही कंपेन आमी सुरू केल्ली आनी आतां गेल्या वर्साची सोडल्यार 28 टायम्स आमी ही कंपेन केल्या. लास्ट केस आमकां मेळिल्ली ती 1998